आज सुवार्थेचें चित्रण बहु स्पष्ट. जेजू शिसा लागीं न्हय, बगार लोकां जोम्या लागीं उलयता. आपणा पाटल्यान येतेल्यांक पाटल्यान कशें येवचें म्हूण जेजू शिकयता. जेजूच्या पाटल्यान एका जम्यांत चलचें एक आनी शिस्पणांत पाटलाव करचें आनी एकच. लुकाच्या जेजूच्या उलोवण्यांत फाटीं फुडें ना, सोडधडी दिसना. शीदापण आसा आनी पंतावन आसा. कश्टांचे निर्धार आसात. जाल्ले परीन जाता असलें चिंतप ना. जेजूचें राजांव एका खऱ्या आनी स्पश्ट निर्धाराक वाट करून दिता म्हणयेत. आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भावां भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना म्हणलीं उतरां द्वेष करिना म्हणले परी कठीण दिसल्यार हांचो मोग करनासतना आसचें म्हणून अर्थ न्हय. हांगासर जेजू लागीं संबंधाक तुलन केल्यार सर्व कुटुंब संबंध आनी खुद्द जीव सहित फाटीं पडतात आनी दुसऱ्या स्थानार पडतात आनी जेजू पयलें स्थान आपणायता म्हणलें आमी समजूंक जाय. विशेष म्हळ्यार जेजून आपलें तिसरें शर्त सांगच्या आदीं सुवार्थेंत बुरूज बांदपाच्यो आनी झुजाक वचपाच्यो 2 वपारी दिल्यात. जेजूचो पाटलाव करप एका दिसाचो नाटक न्हय. जिणीभर ताचो पाटलाव करच्याक एक स्पश्ट, निर्णायक, सारकें चिंतून शर्तां वा हांतले डिमांड वरोवन पळोवन भोव जागृतकायेन समर्पित मनोभावाचो आपकुशेचो एक निर्धार. तो जोम्यांत पाटल्यान येतेल्यांक खरी पाटलाव्यांक करचो निर्धार.